सुरुवातीक आमी गीत घेवया A10 पेज नंबर 5 A10. देवा मुखार उबो रावच्या आमची मुद्रा फावो कोणाक फावो नासतना फुक्या मोगार देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासतना फुक्या मोगार देवान आमकां एकठांय केल्या आजचे उदय घरार पडो जाल्यार जिवो पडूच उरो आशाय आमकां जिवीकोच्या आसल्यो आमचो उलोय आशाय आमकां जिवीकोच्या आसल्यो आमचो उलोय सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या विजितासो मोंतेरो आयज ताच्या पयल्या वर्साचो उगडास करून देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटींत मागुया. तशेंच दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या फ्रांसिस्को रॉड्रिगीस आनी रोजालिना बारेटो हांचे पासत देवान तांकांय सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात स्कायलर फेर्नांडीस, कॅनट सिल्वेरा, सिंथिया सिल्वेरा, जॉनिता वाज, फातिमा डिकॉस्टा, जोसेन डिकॉस्टा. तशेंच एस्ट्रीड फेर्नांडीस आयज आपलो 21वा जल्माचो दीस मनयता. तांचे सगळ्यांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. आमची जण एकल्याची मागणी हे मिसाची सुरवात एक ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, जेजू आमकां दिवंक शिकयता आनी दिता तेन्ना आमकां परतें मेळटा. तरी आसतना आमी दिता तेन्ना घेवपाचे परतून घेवपाचे आशेन न्हय, बगोर देवीक मोगान आमी तें दिवंक आमकां आयज उलो. पूण जायते फावटी आमी दिता आसतना म्हाका परतें कितें मेळटलें हाचेर आमची नदर जाल्या. वो जायते फावटी आमचें दिवप दुसऱ्यांक आमच्या ताब्यान दवरूंक ह्या मनान जालां. असल्या सगळ्या चुकीचें. वो जायते फावटी आमी घडये हिमटेपणां केल्यान, चामटेपणां केल्यान दिवंक आमचे हात सोदोळ जावंक ना. असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलोलीं भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर, तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी भावार दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा, सासणाच्या सासना. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो,
संवसारी जाणवाय गोरवान फुलयता, मोग बांदून हाडटा. आपूण कितेंय जाणा म्हूण समजता तो फावो ते परी ते वळखना. पूण देवाचो मोग करता त्या मनशाक देव बरो वळखता. देखून आतां कुड्ड्या देवांक भेटयलोल्या खाणा विशीं उलोवन कुडो देव म्हणलेलो संवसारांत नाच आनी एका भायर आनीक देव ना म्हूण आमी जाणव. कित्याक जोरूय जावं सर्गी जावं संवसारी देव म्हणलेले आसात आनी खरेंच तसले देव आनी दोनी जायत आसात. तरूय आमकां एकूच देव आसा, बाप तो. ताचे तावन सगळे येता आनी आमी ताचे खातीर आसांव आनी एकलो सोमी आसा, जेजू क्रिस्त. हाचे वरवीं सगळे येता आनी ताचेच खातीर आमी आसांव. पूण ही ओळख सगळ्यांक ना. थोड्यांक असल्या कुड्ड्या देवाची इतली संवय जाल्या की आयज लेगून भेटयलोले खाण खरेंच ते एका कुड्ड्या देवाक भेटयलोले जाल्ले परी ती खातात आनी अशें तांचे अंतस्करण असोक देखून मेळ्ळें जाता. आनी जाचे खातीर क्रिस्त मेलो त्या तुज्या असोक भावाचो तुजे जाणवायेक लागून इबाड जातलो. हे परी भावा भयणीचेर आडपातक करून आनी तांच्या असोक अंतस्करणांक धोको दिवन क्रिस्ताचेर आड तुमी पातक करतात. म्हणटच जेवणाक लागून म्हजो भाव पातक करूंक पावता जाल्यार ह्या फुडें म्हज्या भावा खोती देख जावंक आनी केन्नाच हांव मांस खावचो ना. देवाचें उतरें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब जातलो, शासनाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजी पावलां घाल. परतून म्हणयात, शासनाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजी पावलां घाल. सर्वेस्परा तुवें म्हजो ठाव घेतलाय. तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसता आनी केन्ना उठ्ठा तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयस तावन तुका ठावी. हांव चलता की आड पडटा तें तूं पळयताय. सगल्यो म्हज्यो करण्यो तुजे मुखार उक्त्यो. जबाब, शासनाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजी पावलां घाल. सांद्यान सांदो म्हजी कूड तुवें घोडल्याय. म्हजे आवयच्या कुसव्यांत तुवें म्हाका विणल्याय. म्हजें सैम म्हणल्यार एक अजाप. सगलीं तुजी कर्तुत्वां अजापांची. तांचे खातीर तुका दिन वाजतांव. जबाब, शासनाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजी पावलां घाल. देवा, म्हजी चवकशी कर आनी म्हजें अंतस्करण तपासून काड. म्हजी परिक्षा कर आनी म्हजी चिंतनां वळखून घे. वांकड्या मार्गान हांव चलना म्हूण पळय आनी शासनाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजी पावलां घाल. जबाब, शासनाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजी पावलां घाल. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सवें सोपुर्णायेक पावला. Alleluia, Alleluia, Alleluia,
सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमकां म्हाका कान दितल्यांक सांगता, तुमच्या दुस्मनांचो मोग करात, तुमकां जळटात तांकां बरें करात, तुमचेर शिराप घालतात तांकां आशिर्वाद दियात, तुमकां वायट करतात तांचे पासत मागात. कोण तुका एका पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. तुजो जुबो काडून घेत ताका आंगवस्त्रूय व्हरूंक आडाय नाका. तुजे लागीं मागीत ताका दी, आनी तुजी वस्त काडून व्हेल्या ताचे कडची ती परतून मागूं नाका. हेरांनी तुमचे सरी केलोलें तुमकां जाय तशेंच तुमी तांचे सरी करात. तुमचो मोग करतल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुण्य कसलें. तर पातकी लेगून आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात, आनी तुमकां बरें करतल्यांकूच तुमी बरें करशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुण्य कसलें. पातकी पर्यंत तशेंच करतात. जांचे लागचें परत घेतल्यात म्हूण तुमी रावतात तांकांच तुमी कितें उशणें दिशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुण्य कसलें. दिलां तितलें परत घेवच्या मनान पातक्यांक उशणें दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मनाचो मोग करात. घेवच्या मनान तुमी तुमच्या दुस्मनाचो मोग करात, तांकां बरें करात, आनी परत घेवची आशा धरिनासतना हेरांक उशणें दियात. तेन्ना तुमकां व्हडली मजुरी मेळटली आनी परमेश्वराचीं भुरगीं तुमी जातल्यात. तर अनुपकार्यां आनी वायटव्यां सरी तो कोनवाळो. तुमचो बाप दयाळ तशींच तुमी दयाळ जायात. कोणाचीच नीत करी नाकात आनी तुमचीय देव नीत करचो ना. कोणाकूच गुन्यांवकार करी नाकात आनी तुमकांय देव गुन्यांवकार करचो ना. दुसऱ्यांक बोगसात आनी देव तुमकांय बोगशितलो. दियात आनी तुमकांय मेळटलें. बरें चिकार दामून चेपून हालोवन आनी ओतोसर सुयेन भरलेलें माप तुमचे उंटयेन पडटलें. कित्याक ज्या मापान तुमी दुसऱ्याक दितात त्याच मापान तुमकांय मेळटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. रिच्या भाव भयणीनो, दिवप आनी घेवप आमचे मदल्या सगल्यांनी हेंच केलांच. म्हणजे आमी दुसऱ्यांक जायते पावटी दिलां आनी दुसऱ्यांचेंय आमी घेतलां. थोडी पावटी आमची मजुरी कशी घेतल्या, थोडी पावटी फुकट घेतला. पूण दिवप आनी घेवप आमचे मदें जायते पावटी जाला. आनी जण एकलो जाणी खऱ्या काळजान तावन दिलां, परतून घेवपाचे आशेन न्हय पूण उक्त्या मनान दिलां, तांकां हो संतोश, ही खुशालकाय खबर आसतली कितें भोगता जिवाक. जेन्ना आमी रावना आमकां हें मेळटलें तें मेळटलें हें चिंतिनासतना आमी बरें तें करीत वेता. दिवप आनी घेवप देवा आनी मनशा मदें. देव सदांच दिता, कित्याक देवाचे हात सदळ आनी सगळें देवाचें. आमी जें कितें देवाक दिता तें आमचें कितेंच न्हय. वो देवा कडलें आमी कितें घेतलां ताचे भायर आमच्यान दुसरें देवाक दिवंक जायना. पूण भाव भयणीनो, जायते पावटी आमचें मन आनी आमची विद्या थोडे पावटी हांवूच देव जाल्ल्या भाशेन, आमीच देव जाल्ल्या भाशेन. ह्या देवाच्या उतराचेर आयच्या नियाळ करता आसतना म्हाका फाटीं जें कितें घडलें आमच्या गोंयांत ताचो उगडास जालो. जे एका तरणाट्यान सोशल मिडियाचेर कितें तरी चुकीचें घातलें देवा विशीं. आनीक जे कोण आपूण देवाक राखपाक म्हूण मुखार सरले तांणी जायतो बोवाळ केलो.
तो तरणाटो एरेस्ट जावं पासून आनी सांगून दिलें की देवाक राखचे पासत आमी कितेंय करूंक तयार आसात, ताका मोडूंक तोडूंक तयार आसात. जरूय चूक केल्ली त्या तरणाट्यान आपली चूक मागली, बोगसणें मागलें, एपोलोजायज केलें, सोबे माजार एपोलोजायज केलें आनी परतून ते भाशेन आपूण करिना जावंक जाता तितलो प्रयत्न करतलो हेंय आश्वासन दिलें. पूण बोगसण्याचें मन थंयसर जे कोण देवाक राखूंक म्हूण मुखार सरलेले तांचे मदें दिसती पडूंक ना. तांचे भितर देव आसा काय ना, खरेंच देवा पासत करतात काय दुसऱ्या कसल्या कारणां पासत करतात, हो दुबाव आयलो. जायत्या जाणांनी थोडे आमी तोंड बंद करून आमी ओगी रावल्या. जायत्या जाणांनी व्हिडियोज केले, सोशल मिडिया एके भाशेन देव केलो. कित्याक सोशल मिडिया घेवन आयज सगळ्या मुखार पावपाक जाता जाल्यार ताकाच देव केलो आनी ताचे वरवीं जी नामना आपणाक मेळपाक जाता, जी मायलेज घेवपाक जाता ती घेतली. पूण हे देवीक गूण जे आसात आयच्या शुभ वर्तमानान खेरीत भाशेन आमकां मेळटात, ते गूण देवीक गूण दिसती पडूंक ना. म्हणजे एकामेकाक बोगसणें दिवप, एकामेकाक समजून घेवप, एका पोल्यार मारल्यार दुसरो पोलो दाखोवप, तुजो जुबो व्हरत जाल्यार तुजें आंग वस्त्रूय काडून दिवप, तुजी वेल्या ती वस्त परतून मेळपाचे आशेन न्हय, पूण सगळ्या सदळपणान दिवप. हेरांनी तुमचें सवें केल्लें जाय तशेंच दुसऱ्या सवें करप, ह्यो वस्तू थंयसर दिसती पडूंक ना. आनी जेन्ना जात कात हो धर्म हो मोदें आयलो तेन्ना दुसऱ्यांच्या धर्मांचेर बोटां दाखयलीं, दुसऱ्यांचे जातीचेर जायतीं उतरां उलयलीं, अपमानाची पासून उतरां उलयलीं, धमक्यो पासून दिल्यो. पूण आपणाची जात जेन्ना आयली तेन्ना तोंड बंद करून ओग्गी रावले. भाव भयणीनो, हें गरजेचें न्हू, पूण आमकां गरजेचें हातूंतल्यान शिकूंक की देव एकटोच, आनी देव एकटोच तेन्ना मनशांच्यान देवाक कांयच दिवंक जायना. वो आमची मनशांची देवाक गरज ना आपणाक राखूंक, आपणाक सांबाळूंक. जशें आयच्या पयल्या वाचपान भाग्योन पावलू कोरिंतकारांक चीट बरोवन सांगता देवा विशीं आनी मनशां विशीं, देवाचे करणे विशीं आनी मनशाचे करणे विशीं. आमी देव जरी तर देवाक जरी तर आमी सोत मानता आनी परनीपाट करता जाल्यार उरलोले आनीक देव म्हणलोले केल्ले आसात, कुडे देव अशें भाग्योन पावलू तांकां म्हणटा. म्हणल्यार हे खरो देव न्हय, पूण आमी मनशांनी केल्ले देव. आनी आमी मनशांनी देव करता आसतना आमी कित्याकूय आयज देव केल्लो आसा. थोडे फावटी आमी रचनेक देव केल्लो आसा, थोडे फावटी आमी आमची विद्या जी आसा, आमचें चिंतप आसा ताका देव केल्लो आसा, थोडे फावटी आमी आमची मिजास आसा, आमचें व्हडपण आसा ताका देव केल्लो आसा, थोडे फावटी आमी धर्माकूच आमचो देव केल्लो आसा. धर्म देव न्हय, पूण धर्म देवाची पुजा करचे पासत. पूण थोडे फावटी अशें जाल्लें आसा आमी धर्माक देव केल्लो आसा आनी देवाक भायर उडयला. ह्या पासत जें कितें आमी उलयता तातूंतल्यान आमी दुसऱ्यांक वायट देख दिना जावं, जें कितें आमी करता आमच्या जिवितांत तातूंतल्यान आमी दुसऱ्यांक वायट देख दिना जावं आयज भाग्योन पावलू कोरिंतकारांक चीट बरोवन उगडास करता. दुसऱ्यांक वायट देख दिना जावंक हांव आयज तावन मांस खावचो ना अशें ताणें म्हणलें. मांस वायट म्हण न्हय, वो मांस खावप वायट म्हण न्हय, पूण दुसऱ्यांक जे कोण समजना तांकां वायट देख दिना जावचे पासत. तर आमी जेन्ना एकामेकाक दिता तेन्ना बरें तें न्हयच फकत वस्तू, पूण आमचीं चिंतनां, आमचीं उतरां जीं आमी दिता, वा आमची वागणूक आमी दिता, लायफस्टायल जी आमी आमची एकामेकाक दिता, तातूंतय हें सगळें बरेंपण आसूंक जाय, देवीकपण तातूंत आसूंक जाय. तर हेंच करूंक आयच्या दिसाक आमकां जेजू आपयता. आमकां हीच कृपा मागुया आनी देवा भाशेन आमी दयाळ जावं, एकामेका सवें आमी बोगसितलीं जावं, एकामेकाक समजून घेतलीं जावं आनी एकामेकाक देवाचे वाटेन व्हरतलीं जावंक आमकां कृपा मागुया. जे कोण आमचे दुस्मान आसात, जे कोण आमकां वायट करतात, तांचे पासत खेरीत भाशेन मागणें आमी देवाक दिवया. बेटाने वेळार गीत घेऊया. C10 पेज नंबर 32. C10. बाबा भयणी बाबा पेटो
भांगर नाका रुपे नाका आपल्या कडचा सोबे पोपू जेसू तुझे काळीस मागता आयच्या दिसा आखे जिणे देवा खुशी कोरीस लेगो मोगान वेगून जिवीक जोडू जेसू तुझे काळीस मागता जेसू मागता Uscindita Soles moje Bapa Kota Jesu Mata Uscindita Soles moje Bapa Kota म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, तूं खरे भक्तीची आनी शांतीची झर तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दी सकोर आनी ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी ते आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आनी सासनांच्या देवा, सर्व काळयान सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता, जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगडटा, तीर बरवशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरली तुका सय सय, सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सय, उंचरली तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण ससूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोरगो टुया सोमयाची सूट आमी होंडो खाता आनी एकाशीतलें पियेता, तितले एक पावटी तूं वैभवान येसू, आमी तुजें मरण परगडटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता.
आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टाक गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमचो देव दयाळ आनी देवाचें दयाळपण आमी आमचें करूंक आनी देवा सारकी आमी दयाळ जावं, दुसऱ्यांक आमी उपोट दिवंक आनी देवाचें देणी आमी उपोट घेवंक आमकां कृपा मागुया. बराबर जेजून शिकयलेलें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक आजवटकी बरी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सुमियाची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे पितळेचे म्हाका फावना पूण तुज्या कास्तान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कन्या खातीर मागणी मोगाळाची जू मोगालाची तुम भोव पवित्र संस्कार तुंबोपोय संस्कारान हाजीर आसाय हाजीर आसाय हांव सोत मान हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्याक घेवन आशेत आशेता. हे घडयेक हे घोडे तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारान घेवन शोभना म्हणटो शोभना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मेक वाटेन तोरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या तूं काळजांत म्हज्या काळजांत आसा म्हूण आसा म्हूण समज समजून हांव तुका वेगळी हांव तुका वेगळीता आनी आख्खोच आनी आख्खोच तुका एकवट तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो केदींच जावं वेगळो जावं म्हाका दिवं म्हाका नाका. दिवं नाका. आमेन. आमेन. कमण्या वेळार कितें घेवया D1 पेज नंबर 47 D1. आमची पुण्या कोणा तान लागल्या आत्मो आमचो सुख सुख जावं गेला
सोमी म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना बगोर ताका आसतलो जिविताचो उजवाड प्रार्थुया सर्वेस्परा जिव्या देवा तुज्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुज्या भावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय तुज्या मोगाच्या पुताचें ओमोलीक मांस रगत घेवन ह्या वर्त्या देण्यांचो आमी चड आनी चड फोड काडूं आनी सासनाक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन. खरीत भाशेन आमचे मागणे देवा मुखार दवरुया एक कोविड-19 पिडेक आड आमी झुजूंक आनी आमकां देवीक जैत मेळूंक आमी मागुया सगळीं जीं कोण बरीं नात तांचो आमी उगडास करुया जितल्या जाणांनी आमकां आपणा पासत मागूंक लायला तांचोय उगडास करुया सगल्यांक बरीं कर म्हूण आनी ह्या वायटांतली निवार म्हूण मागुया सुर पदवीदार आनी काकलूत सारा देवा सर्वपदवीदार आणि काकूसर देवा तुज्या आखे रचनेचो तूं प्रेमीत मोग करताय प्रेमीत मोग करताय संवसारभर संसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोरोना व्हायरस पिडे कश्टवतल्यां पासत कष्टतल्यापासून तुका आमी तुका आमी प्रार्थना उबारता प्रार्थना उबारता. ती कोनवाळायेन कोनवाळायेन आयकून घे ऐकून घे यावचीत सुरू जाल्ली यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा पेस्ट पिडा नियंत्रणा खाली नियंत्रणाखाली हे पिडेक लागून पिडेक लागून दगदगतल्यांक दगदगतल्यांक बेगीनूच इलाज बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ फावो ती बळ शक्ती शक्ती मेळचे खातीर मेळचे खातीर तुजो आदार मागूं आदार मागूं आमी तुजे सोरशीं तुजे सोरशीं येता येता. हे पिडेचेर हे पिडेची अभ्यास करतल्या अभ्यास करतल्या विज्ञानाक विज्ञानाक एक गुणादीक वासी गुणाधिकवासी बेगीनूच सोदून काडून सोदून काडून आदार दी म्हूण आदार दी म्हूण तुजे लागीं तुजे लागीं आमी मागता आमी मागता आमच्या सरकाराक आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक भलायकी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणा खातीर गरजेच्या बरेपणा फावो ती पावलां मारूंक फावो ती पावलां तुजे जाणवायेन तुजी जाणवायेन उजवाडाय उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन आमेन. आयज सांजे 7:15 वाजता पवित्र संस्काराची बजवण जातली लायव्ह स्ट्रीम जातलें आमी जे भाशेन आदी वांटो घेताल्या ते भाशेन ह्या पवित्र संस्काराचे बजवणेन आयज सांजेर वांटो घेवया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडणूक शॉर्ट गीत घेऊया F7 पेज नंबर 88 F7. जेजूक आमचे मोदें दवरूं एकामेकांक प्रितीना दिवं चलया आमी पोर्तुगारा ताच्या मोगान मनशाक शिकूं जेजूक आमचे मोदें दवरूं एकामेकांक प्रितीना दिवं चलया आमी पोर्तुगारा ताच्या मोगान मनशाक शिकूं जेजू चल्लो मोगा रस्त्यार मोगा रस्तो आमी दवरया बेल्या चाकरी जेजून केली बेल्या चाकरी आमी करया बेल्या चाकरी जेजून केली बेल्या चाकरी